म्हापशांतल्या सगळ्या ज्वेलर्सांनी आपणाल्या दुकानांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि धोक्याच्यो सूचना दिवपी यंत्रणा बसोवची अशी सुचोवणी म्हापशाचे पुलीस उपअधीक्षक बोसुएट सिल्वान केल्या। माशेला भर दिसा चोरी जाल्ल्यान म्हापशा पुलिशेन शेनवारा सगळ्या ज्वेलर्सांची बसका आपयल्ली। ह्या बसकेन साबार विशयांचेर भासाभास जाली। जी शेटे आसा सगळी ज्वेलरी शॉप्स तांच्या मालकांची मिटींग घेतलेली। हांगा सुमार 50 जाण आयिल्ले फ्रॉम अराउंड म्हापसा। हे मिटींग घेवपाचें कारण की तांकां ते कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवचे आसा। आतां पावस चालू जाल्लो आसा तेजे बद्दल आमी तांकां कळयल्लें आहा आनी कशें आमी एकामेकाक मदत करपाची, चोरयो प्रिवेंट करपाक हे खातीर आमी ती मिटींग घेतलेली। तांकां रिक्वेस्ट केल्लो आहा की तुमी प्रत्येकान हाय रेजोल्यूशन सीसीटीव्ही कॅमेराज बसोवच्यो आनी जाता जाल्यार अलार्म सिस्टमूय घालचें म्हणून, कित्याक प्रत्येक कडेन पुलीस पावूंक शकनाय। आज ॲक्च्युली आमची मीटिंग झाली आमच्या साहेबा बरोबर, DYSP ऑफ म्हापसा मिस्टर सिल्वा। सो वी हेड खूपशे असे इश्यूज आम्ही डिस्कस केले त्याच्या बरोबर। इट वॉज अ व्हेरी नाईस मीटिंग। आमची आज बेसिकली डिटेल डिस्कशन जे झाले रिगार्डिंग द रॉबरी दॅट हॅपन्ड इन आपले मार्शेल अँड खूपशे असे म्हापशेचे इश्यूज आम्ही घेवपाचे आसा। सो दीस इज बेसिकली वॉट हॅपन्ड इन द मीटिंग। बायलां आनी भुरग्यां उदरगत खात्यान पेडण्यां घडोवन हाडिल्ल्या चेक वांटपाच्या कार्यावळीक एकय मंत्री येवंक नाशिल्ल्यान ल्हान भुरग्यांक घेवन आयिल्ल्या बायलांचे बरेच हाल जाले। सुमार 2 वरां वाट पळयल्या उपरांत निमणे जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कळंगुटकार आनी हेरांनी चेक आनी हेर सामान वांटले। 9:30 आनी तुमकां कितें म्हणून सांगलेलें? आमकां सांगून चेक दिता, चेक दिवन सांगता 9 to 10 o'clock म्हणून सांगलेलें आसा। आतां 2 तास जाले बसून बसून वाजले, भुरगीं सगळीं खूब अशीं रानात आमकां कांय हाडूंकूय मेळोंक ना, सांगूंक ना सारकें आमकां कांय। तुमकां हेंच्यांनी आतां कितें सांगलां? येतात म्हणून सांगलां? 10 मिनटां करून आनी 1 वर जालें। आनी कितें सांगलेलें तुमकां हांगा? तुमी आतां दिता म्हणून सांगलां तुमकां? आनी बसा म्हणून सांगलां? कितलो तास तुमी बसल्यात तुमी हांगा? आजच्या या चेक वितरणाच्या कार्यक्रमात गोवा राज्याचे वुमन अँड चाइल्ड मिनिस्टर आज पावपाचे आसले। काही अपर्यायी कारणामुळे ते हांगा आज पावूंक शकले ना। तसेच आमच्या स्थानिक आमदार हांगा सगळे उपस्थित आसपाची हे आसले। कार्यक्रमाक फुडें धुकलचो पडलो, उशीर जालो। ह्या कारणामुळे मंत्री आणि आमदार पावूंक शकले ना। हो जो कार्यक्रम हांगाचो घडोवन हाडला हो कन्यादान योजना, रेनकोट्स वितरण, हेचे चेकाचे आतां वितरण जाल्लें आसा। सिद्धार्थ गोवान सध्या पिझ्झा फेस्टिवल चालू आसा। 24 जून मेरेन तें चलतलें। सिद्धार्थ गोवा दर वर्सा पिझ्झा महोत्सव घडोवन हाडटा। पिझ्झा महोत्सवांत एपेटायझर, डिझर्ट आनी हेर साबार पिझ्झा तयार करतात। We have been doing our pasta and pizza festival every year, and we have been getting very good response from the guests. This year again we have come out with new ideas for our special guests of Siddharth Goa. Uniqueness of this festival is we made a lot of creative homemade pastas and pizzas with different flavors. Like we made appetizer pizzas, we call pizzettes. Also the main course pizzas are different flavors, not only the international flavors. We also used local flavors like Kafriel and local balchang kind of thing. Then another interesting pizzas are the dessert pizzas. We made desserts out of pizzas, which are very much appreciated, liked by many people who have already tasted here. Then our pizzas are mostly homemade pastas using. So pastas, in the pasta we used homemade pasta. Some are traditional, some are local flavored. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।